आमी आमची मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिजनरांक हांगा रिफॉर्म करपाची आनी ते रिफॉर्म करपाक लागून आमी भरपूर एक्टिविटीज हातीन घेतलेले आहा. तितून ह्या वर्सा आमी नागोबा केल्लेले आहा आनी जितले नागोबा केल्लेले आहा पळय ते सगळे इको फ्रेंडली आसले आनी सगळे नागोबा सेल जाले. तशेंच हे गणपती केल्लेले आहा पळय ते ऑर्गेनीक आनी इको फ्रेंडली आहा. आमचे इनमेट्स हे गणपती करपाक 10-12 जाण इनमेट्स एंगेज जाल्लेले आहा आनी तेंच्यांनी हे गणपती मुर्ती करता आसतना एन्जॉय केल्लेले आहा आनी हो एक बरो उपक्रम आमी राबयला जे करून हे आमचे कैदी आहा ते रिफॉर्म जातले आनी भायर सुटल्या उपरांतूय ते जी हांगर जी कला शिकलेली आहा पळय ती यूज करून आपूण स्वताची शाळाय सुरू करूंक शकता. तशेंच हांगर आमचे आनिकूय कसले कसले आमी एक्टिविटीज हालीं सुरू केल्लेले आहा. सेक्युरिटी मेजर्सारूय आमी एक स्मार्ट कार्ड फोन बसयलेलो आहा. आमचे फिमेल इनमेट्स आहा पळय ताका एक नवो आमी युनीट सुरू केल्लेलो आहा. मसाला मेकींग मशीन हाडलेले आहा ते बीन इनॉग्रेट करपाचे आहा आमी. आनी ओवरऑल हे सगळे एक्टिविटी करता आसतना प्रिजन एनवायरमेंट आहा पळय ते मातशें पॉजिटीव उरता आनी मेन आमचो रोल आहा तो आमकां परफॉर्म करूंक गावता असले एक्टिविटी दिल्ल्या कारणान. प्रिजन म्हणटे कितें आसता लोकांचे रॉंग कन्सेप्शन आसता की प्रिजन म्हळ्यार वायट मनीस आसता. पूण एज ए प्रिजन आवर मेन ऑब्जेक्टीव इज टू कीप ऑल द प्रिजनर्स इन कस्टडी एज वेल एज टू रिफॉर्म देम. आतां कितें आसता रिफॉर्म बेश्टेच एक कडेन जेलींत दवरले म्हणून प्रिजनर रिफॉर्म जायना. तांकां आमी थोडी एक्टिविटीज दिवपा पडटा तेजे कडून तेंगे मनी परिवर्तन जाता. तशेंच तेजो टायम आसा तो ते बरे कामा खातीर यूज करता आनी तेका लागून तेंचे मनाचे बरे परिणाम जावन ते बरे मनीस आनी जेलींतल्यान भायर वता. आतां हे आमचें एक पॉटरी सेक्शन आसा, इंडस्ट्रियल सेक्शन आसा, डिफरंट नर्सरी सेक्शन आसा. डिफरंट सेक्शनां हे प्रिजनर्स काम करता. आमची कॅन्टीन आसा प्लस आमची मेस आसा किचन जे आमचे 600 प्रिजनरां जेवण एवरीडे 3 मील्स तयार जाता. हे सगळे प्रिजनर रांदता. पूण हितून एक पॉटरी सेक्शन म्हणटा अशें आसा ज्या जाग्यार आमी हे क्ले पासून तयार केल्ले आयटम्स तयार करता. तितून भितर आमी प्रत्येक सणा प्रमाणे करता. नागपंचमी आमी नागोबा करता आनी लोकांक विकता. मोर दॅन 100 आमी नागोबा हे खेपे विकले कडेन आसा. आनी हे खेपे आतां गणेश चतुर्थीची औचित्य साजून आमी गणपती तयार करता. एवरी इयर आमी करता. हे खेपे आमी ऑलमोस्ट 100 गणपती तयार केले कडेन आसा. बारीक ते मोठे 1200 ते 1500 3,500ची रेट आसा. सो बरे पैकी गणपती तयार केले कडेन आसा. आनी हे सगळे गणपती कोणी केल्या ते हे आमचे प्रिजनरांनी केले कडेन आसा. बिकॉज प्रिजनरां भितर खुबशे स्किल्स आसता. कार्पेंटर आसता तशी तुगेले अशे खूब तरेचे हें आसता क्वॉलिटीज आसता. सो ती आमी आयडेंटिफाय करता. आयडेंटिफाय करून आमी एक ग्रूप तयार केले कडेन आसा प्रिजनराचो जो पॉटरी भितर बरो आसा. सो पॉटरी भितर आमी खुबशे करता. कॅन्डल सेक्शन कॅन्डल्सूय आमी भितर करता ते बी बरी खपता. तितून भितर आतां आमचो एक असो ग्रूप बरो तयार जाल्ले कडेन आसा. विथ द हेल्प ऑफ हँडिक्राफ्ट डिपार्टमेंट आमी तेंचे कडेन एसिस्टन्स घेवन तेंचे कडल्यान मशिनरी घेवन हे आमी बरे तरेके आमची हेजे मातयेचे सामके नॅचरल मातयेचे आमी हे गणपती तयार केले कडेन आसा. हे जर वापरले जाल्यार आमचो एनवायरमेंट पाड जायना. सो हे दीस इज व्हेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली. सो तेका लागून हांव परतून एकदां आमच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की चड करून तुमी हे जे आमचे मातयेचे जे गणपती आसा जे आमी प्रिजनान केले कडेन आसा ते घेवचे जेणे करून तांकां बी मदत जावची, प्रिजन डिपार्टमेंटाक मदत जावची आनी गव्हर्मेंटाक मदत जावची. आमी आसा कोलवाळे सेंट्रल जेलींत आनी हांगासर सेंट्रल जेलीचे जे प्रिजन्स आसात त्यांच्या आंगान जी कला आसा ती कला तेंच्यांनी दाखोवपाक लागून आनी जे हांगासर जे ऑफिसर्स आसात त्यांच्यांनी तांकां उत्तेजन दिवपाक लागून हांगा एक व्हडली जेंची कला ते प्रमाणे तांकां एक्टिविटीज केल्या. त्या ह्या हितून चतुर्थी येयली आनी चतुर्थीक लागून जे गणपतीची ज्यो मुर्त्यो ज्यो आसा ह्यो मुर्त्यो हांगासर त्या प्रिजनांनी तयार केल्ल्यो आसा. मातयेच्यो गणपती सादारण 100 मुर्ती तेंच्यांनी केल्या 1 फूट ते 3 फुटां मेरेनच्यो. आनी ज्यो गणपतीच्यो मुर्ती तेंच्यांनी हांगासर पब्लिकाक जांकां कोणाक जाय तांकां विक्रीकूय दवरलेले आसा. आनी जे जेल ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी अपील केला की जांकां कोणाक ह्यो ज्यो गणपतीच्यो मुर्ती आहात त्यो मुर्त्यो हांगासर येवन बूक करूं येता. इतल्यो सुबक मुर्ती आहा जेन्ना एक पयल्या उपरांत इतल्यो मुर्त्यो सुंदर दिसतात
ही साधारण 1 फूट जे गणपतीची मूर्ती आहा ती 1200 रुपया मेरेन ते बाकीचे 1.5 फूट 2 फूट 3 फूट 4 फुटा मेरेनचे गणपतीच्यो मूर्ती आसात आणि 3500 रुपया मेरेनची त्यांची रेट आसा. तशेंच तेंच्यांनी नागपंचमी अवतार नागोबाय बीन केल्ले आणि तेंचो मेन हेतू आहा की जे प्रिजनर आहा तांकां मोटिवेट करप, तेंची आंगांची जी कला आहा ती दाखोवप आणि तांकां फुडले तेंच्या फ्युचरान तांकां आपल्या पांयार उबे रावप हेच तेंचें आसा. स्टुडंटा खातीर पिलवाचें नांव सामकें जाता.